म्हाड्डोळच्यो जायो गांवांतच न्हू गोंयभर परमळटात. कोणाकय खोशी करपी हो सुगंध. पूण कोणे तरी जायांच्या मळ्याकच उजो घातलो. देखून अंदू जायांची उमेद बावल्या. फुलकारांची मुखामळ्या बावल्यांत. पंचायतीक सांगलें पूण कोण हल्लो ना, धोल्लो ना. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. जाता कितें एक एकदां आसता एक एकदां नासता कितें दिसभर मरचें पडटा. म्हाड्डोळची जायो म्हटल्यार फेमस जायो आनी म्हाड्डोळच्या जायांक वास बरो येता अशें सगळे सांगतात. पूण हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की तांचे मळे जे लासून गेल्ले त्या सिजनाक आनी ह्या वर्साक तांकां जायो मेळना. कित्याक त्यो वयर परत वयर सरूनात. ताका लागून तांचे सारकें लॉस जाल्लें आसा. आनी ते म्हणटात ताणें गोवोरमेंटाक कितें तरी लेटर केल्लें खंय पंचायती लेटर केल्लें पूण तांकां आजून कांयच मेळूना. तांचो डिमांड इतलोच आसा की तांकां भरपाई कितें तरी मेळची अशी तांची मागणी आसा. पूण जायो ह्यो म्हाड्डोळच्यो ह्यो सारक्यो फेमस आनी तांकां बरो डिमांड आसा. पूण जायोच ना जाल्यार ह्या वर्सा तांचें कशें जातलें हें खबर ना. आनी जायाची पुजा आसा पूण हे पुजेक तांकां जायो मेळटल्यो काय ना हेंय तांकां खबर ना. ताका लागून ते मागता की गोवोरमेंटा कडेन मागता की तांचें कितें तरी आमकां दिवचें आनी आमकां तांकां जे लास्ट इयर जशें कितें मेळ्ळें जे तेंचे एक हो धंदो म्हटल्यार तांचो वर्सा धंदो एक वर्सभर तांचो हे धंद्याचेर 3 म्हयने हे फक्त काम करपाचें 3 म्हयने फक्त विकपाचें आनी वर्सभर तांणी खावपाचें हो तांचो धंदो पारंपारीक. आनी हो तो पारंपारीक धंदोचो आनी तांकां धंदो कांयच ना. होच एक धंदो आसा. ताका लागून तांकां मागणी आसा गोवोरमेंटान कितें तरी तांकां दिवचें. आमी 5:30 वचून मळ्याक वयता एका सकाळी त्यो वयता काडटा. काडून हाडल्यो काय त्यो आमकां गुंतपाक जाय. गुंतून हाडून त्यो आमी कोणाक आंगाक लावपाक जाय. चवथ पंचम मातश्यो म्हारग आतां मातशें दिता 100 बी गुडको. मागीर कशें काडटा म्हणजे खंय मळ्याक वयता तुमी? हय चर्ची कडेन मळो आमचो. मळ्या सकाळ म्हणून वयता? हय 5:30 वयता हांव जाल्यार 5:30 वयता. हाजे दिसवडो जाता तुमगेलो? दिसवडो जाता कितें एक एकदां आसता एक एकदां नासता कितें दिसभर मरचें पडटा. सरकारान आमकां कुस्कुटाची मजत करूंक ना. दिसभर वावर करून कांयच फायदो ना. आयकात फुलकारांची खंत. 110वी अंदू जाया पुजा पूर्व 109वी जाली पूण अंदू जायांची फुलांची गॅरंटी ना. कित्याक चडशे मळे लासून मारून उडयल्ले आसा ते थोडे आसात लिमिटेड आमकां अंदू जायो गावतल्यो. एक 100 वर्सां पयलीं एक आमच्या म्हाड्डोळच्या गांवांत रोगराई आयिल्ली. फोड्यून लोक मरताले. तांकां लागून माळशेक आंगडून ही जाया पुजा केल्ली म्हणजे जायच्या फुलांनी. पूण अंदू परिस्थिती पळयल्यार जाया पुजाक 50% 25% जायो गावतल्यो अशी दिसता म्हाका. कितें जालो प्रॉब्लेम जाला उजो कोणी घातलो कांय कळना. रेड हँडेड कोण गावना. आनी आमी पंचायतीक लेटर केल्लें आसा. पंचायत म्हणटा एग्रीकल्चराक दिल्लें पूण आजून एक कोणाची हेल्प ना कोणाचो रिस्पॉन्स ना. म्हाड्डोळची जाय म्हळ्यार फेमस जाय. म्हाड्डोळच्या जायांक वास येता आनी जगार वास खंयच ना. एक म्हणा पळय म्हाड्डोळच्यो जायो आनी कुंकळच्यो अणसा तशी म्हाड्डोळ्यो जायो आसा पूण कमी गावतल्यो. त्या हितून गावपाना प्रमाणान गावपाना.
सरकाराचे कितें प्रयत्न आसा हे जायो तुमचे आसा ते परंपरा सांबाळून दवरपा खातीर सरकारान अजून पर्यंत कांयच एक पयशाची हेल्प करना. तांचो पगार मात तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपणा वाडून घेतला. कोणाक गरज तेंकां हेल्प करना, ते आपणाची पोटां बरी भरता. मागणें म्हणल्यार हे आमच्या फुलकार समाजाक हेल्प करपा पूण कोण अजून एकलोय फुडाकार घेयना. ना पंचायताक आमी पंचायतीन कांय हे दिवना, ना आमकां एग्रीकल्चर कांय हेल्प करूना. एग्रीचे मिनिस्टर मेळ्ळे तुमी? आं एग्रीचे मिनिस्टर ताका मेळ्ळा तुमी? लेटर केला पंचायतीन खंय, पूण अजून आमकां कांय रिप्लाय येवना. तुमी कोण वचून मेळोनाक? ना आमी कोण वचना, वचपाचें आसा पूण ह्या कितें जाता, जायो काडल्यो मागीर हाडच्यो पडटा, घरा कडेन बुजच्यो पडटा आनी मागीर विकच्यो. ताका लागून हे भुरगे आमचे सगळे बिजी उरता. ते धंदो न्ही तो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खनगांवकार आनी शिवानी सांगेलकार.